वेस्टर्न बायपासाच्या कामांक रातये भितर सुरवात केल्ल्यान मुंगूल सुरावलेच्या लोकांनी बोळ घातलो. मातयेच्यो राशी घालपाचें काम लोकांनी आडायलें. आमकां स्टीलचोच पूल जाय, मातयेची रास घालून रस्तो केलो जाल्यार माडेल, मुंगूल आनी सेरावली पावसाच्या उदकान तुंबतली. देखून सरकारान थळाव्या लोकांच्यो मागण्यो मतींत घेवन हें काम बंद करचें लोकांनी मागलां. स्टिलाच्या पिलरांचेर हे रस्तो करिना जाल्यार लोकांक शेतां रोवप कुस्तार जातले अशी भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या. वेस्टर्न बायपासाचें काम वादांत सांपडलां. ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो मातयेच्यो राशी घालून पुरोवचे न्ही असो आदेश हरीत लवादान दिल्लो. नोव्हेंबराचे 10 तारखेक ताची सुनावणी आसा. अशें आसूनय लोकांचो आवाज आनी कायद्याक भिस्क्यार मारून वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू केल्ल्याचो आरोप बाणावलेची आदली सरपंच रॉयला फेर्नांडीसान केला. सेरावली मुंगूलचो पळय एकठांय जाला, कित्याक हिंगा तुमी आयज आमी जी उबे रावले थिंगा सगळें पुरोवन स्टार्ट केलेलें आहा. गव्हर्मेंटाक थ्रू NGT सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक ऑर्डर येयलेले आहा टील एन एक्शन प्लॅन इज डन टू सेव द वेटलँड्स, टू सेव द वॉटर बॉडीज हें काम स्टार्ट करचें न्ही म्हण. 10 तारखेर आतां नोव्हेंबराचे केस आहा, हियरींग आहा NGT, बट ते पेंडींग आसतना गव्हर्मेंटान PWDन हें काम स्टार्ट केलां. दे आर जस्ट ट्रायंग टू आयवॉश. लोकांक फोटोवपा सोदता की हिंगा हाटमेंट्स घालता, झोपड्यो घालपा वो ते पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेज काम तेजे मनशां दवरपा लागून. बट मनशां दवरपा लागून इतली एरिया कवर करपा नाका. आमी मागलेले आहा हिंगा अंडरपास जाय म्हण. अंडरपास आहा तो ब्रिज येवपा जाय जाल्यार हिंगा पुरोवन कसलो फायदो. वायट हॅज टू बी रिप्लेस. हेज्या फुडेंय मुखारूय आहा थिंगा सगळे कडेन अंडरपास येता. गव्हर्मेंटान अजून पासून फायनल प्लॅन दिल्लो ना टू द NGT हाऊ दे आर गोइंग टू सेव. आनी हे सपोज हे भाशेन पुराय मुखार वयले सेरावलीचो गांव जे सगळे लोक आयज हिंगा मुंगूलचे गांव हे लोक भायर सरल्या सांबाळपाक आपलो गांव. वी आर हियर नॉट टू स्टॉप द वेस्टर्न बायपास. कोण म्हणना आमकां नाका म्हण. ऑलरेडी तुमी पळयलां पाड घालून कंप्लीट केलोले आहा आनी उरलें तें पाड करपा सोदता. सो आमी मागता हिंगा स्टिल्सांचेर जाय म्हण. स्टिल्स इज द ओनली ऑप्शन. All these villages, not only Mungul, Seravli, but even Margaon will be affected. Tehi salvar jatle. I request Rodney from Seravli also to explain what the Gram Sabha and they as villagers have done to demand for stills. Right from 2007, while making the regional plan, I'm saying that Sarkar, you have this western bypass on stills. So we took a resolution that time. And year after year, we have been taking resolutions to see that this bypass comes on stills. And it was very, very important because our village is going to be submerged. We have seen year after year the water reaching the top, going over the road. But we don't know our time will come and it will be completely isolated, I think. Somehow the government doesn't seem to understand the situation. Or they understand, but the last time when we met them, we confronted them, they said we don't have enough funds. So they have money for everything else, but for what is actually required by the villagers. So I honestly hope that the government will now rise up, knowing that the situation is very critical, that we should have it on still from here to Benali. आमच्या गांवांक कित्याक हो रोड एक्चुअली पिलरांचेर करपा जाय आनी एका पिलरांचेर रोड केलो जाय. सकयल्यान उदक आपणागे स्वता पड केश कोन आसता तेश कोन उरतलें आनी मात घान कोल जाय तूं हिंगा सगळे आमगेले माडेल, मुंगूल, सेरावली आनी आमगे ओल्ड मार्केट आख्खें भोंवतलें. सो तेका लागून मागोता आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मातशें सोजमिकायेन हे मातशें येवपाचें, हेजेर मातशें एक्शन घेवपाचें आनी आमगे गांवच्या केश कोन जाय तेश कोन हें मातशें आमकां कोण दिवपाचें. कित्याक फाल्यां आमकां हो रोड जालो आनी मागीर आमकां त्रास काडपा नाकाय. मागीर आमकां आनी खंय शिफ्ट करतले, आमकां हिंगा काण व्हरून आनी खंय स्टेडियमांत दवरतले उदक बोल म्हूण मागीर आनी एक्स्ट्रा ते स्पेस. सो तो हितू ते स्पेस जायना जावपा. हें पयलीं आमकां मातशें जाय तेश कोन कोण दियाय कित्याक लोकांक त्रास जायना जावपाक. दुसरें हिंगा आमगेले हे रोडा जायतीं शेतां आहाय. आतां तेणी पावस उणी जालो म्हणटकीर शेत रोयलोलीं. आतां ती म्हाका स्वता हें तर पिलरांचेर तो रोड कोना जाल्यार म्हाका स्वता हिंगा शेतांय बीन भोंवतलीं मागीर आनी हे कोण शेत रोयताय तांकां शेतूय रोवपा मेळपाना. सो सगळे त्रास जातले. सो तेका लागून आमगे गोंय CMाक मागोता मातशें हेजेर एक एक्शन घे आनी आमकां गांवच्या जाय तेश कोन मातशें कोण दिचें. वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू जाता म्हूण थळाव्या लोकांनी यादी बोळ घातिल्लो. ताचेर चर्चिल आलेमावन पत्रकार परिशद घेवन स्पश्टीकरण दिल्लें. खरेपणी कंत्राटदारान सामान दवरपाक जागो केल्ल्याचें चर्चिलान म्हणिल्लें.
वेस्टर्न बायपासाच्या विशया वयल्यान बाणावली आनी सेरावलेच्या लोकांनी काचाबूल जावचे न्ही. वेस्टर्न बायपासाचें काम सद्याक बंद आसा अशेंय ताणें म्हणिल्लें. आयकात चर्चिलाक. हांव सांगता आनी बाणावलीच्या लोकांनी सेरावलीच्या लोकांनी मिसगाड जावपा नाका. थिंगा ती वेस्टर्न बायपासाक सद्या चालू जायना, सद्या बंद दवरला. त्या दिसाक जेन्ना जो रेबेलो आनी ते माजिना ते सगळे कॅप्टन सगळे वचोन ते सगळे बंद केला. नंतर तुमच्या आनी वचोन मिनिस्टरा कडेन आमगेलो ही पावसकारा कडेन तसो ही कामोदा कडेन जावं तुगेलो हो आमगेलो सी पळय आहा गुप्ता कडेन विचारपाक जाता आनी प्रूफ करपाक जाता. आनी आतां पळय थिंग हालकीत जातलें तें म्हाका ते कॅम्प ते थिंग वस्तू घालपाक तें तितलेंच. आनी सद्या आतां वेस्टर्न बायपास बंद जाला. पूण एक स्ट्रेच जेन्ना तो हारेबंद असो रस्तो पळय थिंग ते वयलो पुरोवपाक थिंगा हाल्यां देखून ते कितें कुताय पळय ते कॅम्प कुताय धाकटें कॅम्प ते सगळें सामान घालपाक तेंगे मनशान दवरपाक एक धाकटें कॅम्प कुताय तेजे मुखार हाडूं न्हय. हांव आयकत ते प्रमाणे थिंगा आतां बिस्ती नाक्स जाल्ले जे पळय वेस्टेड मनीस आहाय जे वेस्टेड मनीस आहाय जे तांकां पॉलिटिक्स करपाक जाय हेजेर अनलेस आमगेली रिप्लाय मेळना ते पर्यंत तो वेस्टर्न बायपास चालू जावपाचो ना. पूण हाल्या पड थिंग कितें करपाचें आहा हाल्या पळय थिंगा त्या रस्त्याचें कितें करपा आहा तें मात घायला थिंगा हालीं कॅम्प करता ते थिंगा ते कॅम्प थिंगा सायडीक तेंगेले सगल्यो वस्तू घालपाक आनी तेंगेले मानायक ते कोण पळय आहाय थिंगा रावपाक इतलेंच आनी कांय ना. आनी थिंगा आतां आवाज केला रॉयलान आनी ते कोण तो हिंगाचो सेरावली तो आम आदमी बारा भोंवता 5 तेजें नांव 5 तो म्हाका येना तो तेमी आवाज केला आनी थिंग लोकां आपयताय थिंगसो पुरसांव काडया आनी थिंग हें करया म्हणून. कसो पुरसांव तें इलेक्शनाचें पुरसांव काडपाक गरज ना. लोकांक मागता लोकांक भिवपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत.